प्रितीच्या भयणी भावांनो, सादे काळ्याच्या 15व्या आयताराक देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. निर्मिलें आसा तेंच आमकां मेळटा म्हूण जायतीं जाणां म्हणटा. खरेंच काय निर्मिलें आसा तेंच आमकां मेळटा? तशें जाल्यार देव लेगून पार्शालिटी करता अशें आमी म्हणूंक येता. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू वोप्याची वपार सांगतना वोप्यान बी 4 सुवातांचेर शिपडायलें म्हूण सांगता. वाटेर, कोडपे जमनीर, कांट्यांनी आनी बरे जमनीर. आनी फकत बरे जमनीर पडलेलें बी पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कित्याक गाय वोप्यान बी वाटेर, कोडपे जमनीर, कांट्यांनी उडयलें? कित्याक तांकां पीक जावंक ना. तेंच बी बरे जमनीर उडयलें जाल्यार पीक जावची नासली? हे आनी दुसरे प्रस्न आमच्या मनांत उपजता. तांचो जबाब इसायास प्रवाद्याच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा. आयकून आयकून तुमकां कांय समजचें ना. पळोवन पळोवन तुमकां कांय दिसचें ना. कित्याक लोकांचें काळीज जोड निबोर जालां. कान बेरेल्यात, तांचे दोळे धांपलोले आसात. इसायास प्रवाद्याच्या उतरांची समजण घेवंक एक घडणी तुमकां सांगता. सांगूंक येता ती कथा एका 11 वर्साच्या जॅक भुरग्याची. ही घडणी गेल्या म्हयन्याक म्हणजे जुनान अमेरिकाच्या मुसुरी स्टेटीन घडली. समर वेकेशनान भुरगीं खंय फुडले एकाडेमीक वर्साचें चिंतून समर वेकेशनान ल्हान व्हड भोव थोडें काम करून पयशे एकठांय करता. अशेंनूय तांची आवय बापूय तांकां इस्कॉलाक वचून पयशे दिवचे नात. बगर एकठांय केल्ले पयशे तांकां खासगी गरजांक मोडूंक उपकारतात. जॅक हाचो हेतू ह्या वर्साक वावर करून पयशे एकठांय करपाचो दुसरोच आसलो. आपलो हेतू तो शेजाऱ्यांक कळीत करता आनी शेजारी ताका आपल्या गार्डन साफ करूंक वावर दिता. मेहनतीन केल्ले सगळे पयशे एकठांय करून जॅक ब्लॅक लायव्स मॅटर हे फावंडेशनाक डोनेट करता. हे ताचें बरेंपण पळोवन एक TV चॅनल ताका इंटरव्यू करून विचारता, तुवें तुजे सगळे मेहनतीन केल्ले पयशे ह्या फावंडेशनाक कित्याक डोनेट केले? तेन्ना जॅक असो जबाब दिता, I saw how George Floyd suffered, what happened to him, and how people were being treated, and I have decided to make a change. जॉर्ज फ्लॉयडा सवें कितें घडलें तें हांवें पळयलां आनी असल्या मनशांक मनशा सवें कसो वागता तें पळोवन समाजान बदलणी करून हांवें थाराव घेतला. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या ब्लॅक अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड हाची खबर तुमी आयकली आसतली. एक ल्हान चुकीक लागून पुलिसांनी ताका जिवेशी मारलो. संवसारभर ताची चर्चा जाता. संवसारभर जायत्यांनी ताचे वयर बरयलां. पूण भोव थोड्याचीं काळजां जॅक हाचे भाशेन दुखवल्यांत आनी समाजान बदलणी करूंक थाराव घेतला. कित्याक जालें गाय? असो आमी विचार केल्यार आमकां इसायास प्रवाद्याचीं उतरां परतून उगडास करता. लोकांचीं काळजां जोड निबर जाल्यांत, कान बेरेल्यात, दोळ्यांनी दिश्टी पडनात. हेच इस्रायल पोरजे सवें घडलें. इस्रायल पोरजेन कुड्ड्या देवाची पुजा केली. संवसारी मोजेन आनी ग्रेस्कायेचे गर्वान भरून देवाची उतर
उतराची बेपर्वा केली आनी तेच खातीर असिरिया आनी बेबिलोन ह्या देशा काल ती गुलामपणां जायती शेकळे जियेलीं. देवान तांकां आपले प्रवाद्यांक धाडून आपलें उतर पावयलें, परतून येवंक उलो केलो, पूण तांच्यान देवाच्या उतराक कान दिवंक ना. जर तर देवाच्या उतराक कान दिल्लो जाल्यार तांचो इतिहास दुसरो आसलो. तांचो इतिहास तांचे नशीब बदललें आसतलें. पूण हें फुटकें नशीब देव न्हय, पूण आमी जायते पावटी बरयता. कोड्डे जमनीर, कोडपे जमनीर, वाटेर, कांट्यांनी हें बी ह्या वोप्यान कित्याक शिवरायलें हो विचार करचे बदले आमी आमच्या दिमेर रावून देवा मुखार अशें म्हणूंक जाय, आमची काळजां जोड निबोर आसतना, आमचे कान बेरेलेत आसतना, आमचे दोळे धांपलेले आसतना आमकां परतून तुजेशी हाडूंक इल्लीशी आस बाळगून तूं तुजें उतर आमकां पावयताय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, आमी आजून पातकी आसली तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मरूंक तयार जालो. देव आमचें सवें इतलें करता जाल्यार आमचे लागीं घडटा तें आमी करूंक प्रयत्न करूंक जाय. सगळेंच आमचे लागीं जावचें ना, बट डू युअर बेस्ट, गॉड वील डू द रेस्ट. हीच कृपा ह्या आयताराक तुमकां मागता.